हरे कृष्ण. अजे आईल सगळ्यांक मस्त धन्यवाद. हे प्रोग्राम आयिल्लेक तुम्ही तुमगेल संडेचे टाइम काढून हे प्रोग्राम स्पेशली येतात आणि इंटरॅक्ट करतात ते आमकां मस्त उत्साह मेळटा. GSB भक्तवृंदा तर्फेन तुमकां धन्यवाद. आज आम्ही लास्ट 2 वीक आम्ही पळयले व्रतासुरालय काणी थ्रू ना प्रभुजीन आमकां सांगले की कशी एक व्रत्रासुर एक असुर आशिल्लो, राक्षस आशिल्लो बाह्य रूपान, तागेल शारिरीक हंतू जाल्यार भितर एक महान भक्त आशिल्लो. कशी आमगेले जीवनात बी कशी आमी ट्रान्सफॉर्मेशन हाडूंक येता म्हणून प्रभुजीन आमकां भारी लायकान एक्सप्लेन केले. आता म्हटलो काम गोतोस पुरो की मंगळार शिवरात्री येता, महाशिवरात्री. आमी पुरा इंडियान तू ऑलमोस्ट प्रत्येक लोक शिवरात्री उत्सव हे करता ती उपवास करची की, कीर्तन करची की, जागरण करची की, मस्त नमुना तांगेले जेना पूजा करची की, शिवाल देवळा वचची की, अभिषेक करची की, मस्त सकड आमी करता ती. शिवाजी प्रभुजी आमकां सांगतले असले महान शिव केन्ना आमी तांगेले आराधन करता ती, व्रत करता ती, ते तांगेले पोझिशन कसले, तांगेले स्थान कसले, तांगेले ग्लोरीज कसले शिवजीले आमगेल जीवनांत आमी कितले महत्व दिवका शिवजीक आनी कसन शिकचा मेळटा म्हण प्रभुजी आमकां जे एक्सप्लेन करतले. ताजे पुढे आमगेल संतिकाची लोकेश शेणै माम आसा ती, तांणी 1 वर्स जावन आमगेल ग्रुपाक रेग्युलरली अटेंड करता आसा ती. आणि तांणी कुके सुब्रमण्यम दक्षिण कन्नडाच्या ना तांगेले मूळ गांव, तांणी आसचे बेंगळुरांतू. तांगेले बायल अपूर्वा शेणै आणि प्रथम शेणै तांगेले सुपुत्र आसा. 2019 धरून तांणी कृष्ण भावनांत आसा ती. रेग्युलरली तांणी असोसिएशन घेता ती. सत्यरूप माताजी मंगळूरांतू, मंगळूरच्या तांगेल थ्रू तांणी मीडिया हांतू इस्कॉनांतू जॉईन जाले, प्रॅक्टिस करचे सुरू केले. आमकां तांणी आजी शिवरात्री अवसरार आमकां एक शिवस्तुती आमकां सांगून दाखयतले. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ये श्री शिवाष्टकम म्हणू ये अष्टक चैतन्य महाप्रभुना संगिले. मुरारी गुप्ता हंगेल पुस्तकांतू ये कृष्ण चैतन्य चरित म्हणून अंतु अजे रेफरेन्सेस ये 8 श्लोक एक पद हांव सांगता. नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यं गंगातरंगोत्थितबालचंद्र चूडाय गौरी नयनोत्सवाय सुतप्तचामी करचंद्रनील पद्म प्रवालाम्बुदकान्तिवस्त्रे सुनृत्यरङ्गेष्टवर प्रदाय कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय सुधांशु सूर्याग्निविलोचनेन तमो विदेते जगत शिवाय सहस्रशुभ्रांशु सहस्ररश्मि सहस्रसञ्जीत त्वरतेज सहस्रसञ्जीत त्वरतेजस्तेस्तु नागेशरत्नो ज्वलविग्रहाय शार्दूलचर्मांशुकदिव्य तेजसे सहस्रपत्रो परिसंस्थिताय वरांगदामुक्तभुजद्वयाय सूनूपुरारञ्जितपादपद्म क्षार सुधाभृत्य सुखप्रदाय विचित्ररत्नो गविभूषिताय प्रेमानमेवाड्यहरो विदेहि
श्रीराम गोविंद मुकुंद शौरे श्रीकृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृतपानमत्त भृंगादिपाय किल दुःखहन्त्रे श्रीनारदादि सततं सुगोप्य जिज्ञासिताय शुवरप्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्ति सुखप्रदाय शिवाय सर्वगुरवे नमः। श्री गौरीनेत्रोत्सव मंगलाय तत्प्राणनाथाय रसप्रदाय सदा समुत्कण्ठ गोविंद लील गान प्रवीणाय नमोस्तु तुभ्यम्। एतत् शिवशाष्टकम् अद्भुतं महत् शृण्वन् हरिप्रेम लभेत शीघ्रं ज्ञानं च विज्ञानम् अपूर्व वैभवं यो भावपूर्ण परमं समादरं। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद प्रभुजी, भारी लायक करणं तुम्ही शिवस्थिती सांगून दिला आमका। शे आमका तुमगेलो आशीर्वाद आसो की हे प्रोग्राम आमी अशी मुखार सोनू विंगड सेशन घेवन कसल पुणी आमगेल किंचित सेवे लोकांक पावत तशी करून तुम्ही। हरे कृष्ण। मस्त धन्यवाद प्रभुजी। कसले सांगचे आसले प्रभुजी? हरे कृष्णा। म्हाका आजी एक अनएक्सपेक्टेड जावन एक तुम्ही चान्स दिल्ले शिवरात्री वेळारी आमगेले कुलदेव शिवूची मंगेश महालक्ष्मी तशी आमका म्हाका राधिका भाव माताजी निमगितना हांव म्हाका मस्त खुशी जाली। विदाउट हांव थिंक करेनी म्हाका एक असले एक चान्स मेळ्ळो पुरो शिवरात्री वेळारी तशी। आणि कसं म्हणारी आजी मगेल पुताल बर्थडे वय तशी म्हाका एक भारी एक आमगेले कुलदेवानीची एक आशीर्वाद दिलेले म्हणावं लागता। तुमका सगळ्यांक मस्त धन्यवाद या चान्स दिला का। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। प्रसुदामा प्रभू तुम्ही शिवजी बद्दल तुम्ही सांगतले प्लीज तुम्ही हे करा की आमकां गाईड करा, मार्गदर्शन करा की आता येवचे शिवरात्रीन तू कशी आमगेले मूड आसू का आणि खंयचे भावनेन आमी शिवजीक ते मूड आणि कशी एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळता आसा शिवजीक ग्लोरिफिकेशन आयकुचे आनी केन्ना आमी हे व्रत करतले ना शिवरात्री मनयतले ते टायमार हे पुरो आमी उडगास दवरन कशी शिवजीक अनन्य मनान आमी पूजा करूं। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद लोकेश आणि मामितले चंदकोन हे शिवाष्टकम प्रस्तुत केलेले खातीर। तुम्ही सांगला म्हणजे आमगे मस्त जनाल कुलदेव गणपती शिवू असता आणि मस्त मालगड दोकोन आमका आमगेल कुलांक पुरा जनाक तांगेल आशीर्वाद आशिल्ले निमित्त आमगेल बरे जालेले आसता। सो ते खंडित एक व्हड विशय तो आणि ते कृतज्ञता आसूं ते आमी केन्नाय विसरूं ना। फर्स्ट म्हळ्यार कुलदेवाल उडगास कोरून तांगेल ते कृतज्ञता आमगेल कितली मालगड फॅमिलीज आसा कोण ते चोल नाही आसा ते विसरूं ना आमी केन्ना। सो धन्यवाद लोकेशन एमाम तुम्ही हे चांग हे विचार प्रस्तुत केलेले खातीर। तशींची विश्वंबर प्रभू के धन्यवाद तांणी चांग रूपार ओपनिंग कीर्तन केलेले व्रजगोपी माताजी GSB भक्तवृंद प्लॅटफॉर्म इनिशिएट करून हे चांग रूपार तांगेल पुरा टीम मेंबर्स चांग रूपार एवरी संडे प्रोग्राम चलयता आसत। सो हे सगळे क्लास आमगेले एक प्रकाराचे एक मेडिटेशन आसतल्यांची की देवाले शिवाले कसन एक ग्लोरीज असत म्हळ्यार तांगेल कसन कीर्ती असती देवाली साधारण पर्सनॅलिटी नाही एक व्हड पर्सनॅलिटी शिवाले आणि तांगेले इन्फ्लुएन्स तांगेले ते कीर्ती शक्ती तांगेले एक तो वैभव कसन आहे ते आमी आयची सेशनात पळोवया। तशींची ते शिवरात्री वळारी और हे मुडारी
आम्ही कोणाक खुशी करता जाल्यार तांकां खंयच्यान खुशी जाता तें आमी करतात. आमी आमगेली इवन आमगेली फॅमिली मेंबर्स कोणाले बर्थडे असल्यार ऑर खंयचे ऑकेजन असल्यार आमी तें मना दवरतात की तांकां खंयचे विशय खुशी जातलो म्हण आनी आमी तें करूं ट्राय करतात. सो आयच्या सेशनांत आमी तें एक पॉयंट पळोवया की शिवशंभूक खंयचे विशयार भारी खुशी जाता आनी तें केल्यार खंडिताची तांगेले आशीर्वाद प्राप्त जाल्यार आमगेलें जीवन धन्य जातलें तातूंत कांय संशय ना. तो आयच्या सेशन प्रार्थना करून सुरू करता. पुरा जनान तुमी जॉइन जाले खातीर कृतज्ञ सती. स्पेशली पुरा मालगड जन तुमगेले आशीर्वाद घेवन या परमिशन घेवन सेशन स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो आजचे डिस्कशनाचे टॉपिक व्हॉट प्लीजेस लॉर्ड शिवा द मोस्ट. म्हळ्यार खंयच्यान देवाक पुरा भशी आनंद जातलो. ते आतां आमी लोकेशन मामान प्रस्तुत केलेलें तें शिवाष्टकम चैतन्य महाप्रभून भुवनेश्वरान सांगिल्लें देवालें. भुवनेश्वरू ईश्वरूच ताजे खातीर तें नांव सिटीचें भुवनेश्वर म्हूण आसा. आनी तांतू एक श्लोक आसा आनी त्या श्लोकान तूं चैतन्य महाप्रभून सांगचें आसा की नारद मुनीन निमगोचें आसलें की कशी तें निमगोवन घेवचें की देवा तूं म्हाका कसो न्हय तुका व्हड विशय कसो नासलो तें तूं म्हाका दी म्हूण हांव तुका प्लीज केलां जाल्यार. आनी तेन्ना नारद मुनीन सांगचें आसा की विंगड कोणाक दिवं नासलो तो अनमोल विशय हरिभक्ती तें शिवान दिवचें साध्य आसा म्हूण. सो हें स्टार्ट जाताना तुमकां साध्य आसल्यार तुमी रिपीट करया ती. हें एक श्लोक हें नारद मुनीन सांगिल्लें. श्री नारदाद्यै सततं सुगोप्या जिज्ञासितायाशु वरप्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्ति सुखप्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमः. श्री नारदाद्यै सततं सुगोप्या जिज्ञासितायाशु वरप्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्ति सुखप्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमः. श्री नारदाद्यै सततं सुगोप्या जिज्ञासितायाशु वरप्रदाय तेभ्यो हरिर्भक्ति सुखप्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमः. अंतू नारद मुनीन सांगचें आसा की देवा हांव तुका पांय पडटा आसा हे शिवशंभू. आनी कॉन्फिडेन्शियली म्हळ्यार एक गुप्त रुपारी नारद मुनीन आनी विंगड पुरा ऋषी गण नारदाद्यै म्हळ्यार नारद मुनी ऋषी गणान हें शिवाल्या प्रार्थना केली. आनी शिवशंभूल तांगेलें चरित्र म्हळ्यार तांकां तांणी संतुश्ट जावन कोणा वयर तांकां भारी खुशी जाता तांकां कसन दिता ती सुगोप्य म्हणलेलें म्हळ्यार तें कॉन्फिडेन्शियल तें कोणाक कळना तें जाल्यार कोण त्या देवाक पांय पडटा ती. आनी तेन्ना वरप्रदाय भारी आशू म्हळ्यार इजिली दिसता म्हूण ताका देवा नांव अशुतोषय म्हणटात ताका आशू म्हळ्यार इजिली आशू वरप्रदाय इजिली देव दिता खंय. आनी कसन दिता देव
कोणा वयर मस्त प्रीती आसा, कोण तांकां भारी चांग रुपार संतुश्ट करता, कसं दिसता तेब्यो हरेर भक्ती सुखप्रदाय. म्हळ्यार हरी भक्ती तें एक आनंद आसा, त्या वय देव दिता ताकाची त्या प्रकारारी पुरा जनाल एक प्रकार गुरुची शिवू सर्व गुरवे नमः म्हूण चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा. देवाले पुरापशी व्हड भक्तांतू शिवूची पुरापशी म्हळ्यार फॉरमोस्ट नंबर 1 म्हण येता. कसं जाल्यार की भागवतमान तू सांगिल्लें आसा वैष्णवानाम यथा शंभू म्हणून, पुरा वैष्णव जना लिडर शंभूची म्हणून. सो त्या प्रकारारी हे प्रार्थना करून आमी हे देवाल उडगास करून हे सेशन मुखार सुन व्हरया. आमी हे सेशनांतू मेनली 3 पॉइंट डिस्कस करूया. फर्स्ट शिवतत्वा विषय, म्हणजे ते तत्व कसं शिवालें, ಸ್ವಲ್ಪ एक लीला देवा लीला विषय उडगास करूया. आणि देव वर प्रदान करता आणि देवाल ती कृपा पुराजना मेळटा जाल्यार ते सकपट कृपा आणि निष्कपट कृपा तें कसं न्हय, आणि खंयच्यान देव भारी प्लीज जाता आणि खंयच्यान देवाक भारी संतुष्ट जाता शिवाक, ते आमी ह्या सेशनांतू कवर करू ट्राय करूया. सो फर्स्ट शिवतत्व पळयतना आमी पळयत की ब्रह्मान केन्ना सृष्टी केलेली तेन्ना सृष्टी सृजन जातरी पुरा त्या आत्माक त्या देह दिवचे ते सृष्टी सृजन म्हणटात पण ताजे खातीर तांणी ते प्रोसेस सुरू केले. म्हळ्यार ताजे कसन ते विधी आसा ते करता आशिल्ली ती. सुरे ते चतुकुमार आयिल्ली, चतुष्कुमार म्हणटा ती, सनक सनंदन इत्यादी, तांकां ब्रह्मान सांगलें की आनीके तुमगेले मुखारसून पिढी मुखारसून व्हरका, म्हळ्यार आनीके जन्मान थाडका जनाक म्हणून. तेन्ना तांणी त्या सेवा स्वीकार करली. तेन्ना तांगेल पुत्रां वयरीची ब्रह्मा कोप येयलके, आणि ब्रह्माल कोप म्हळ्यार तो विशेष कोपू, साधारण जनाल कोपा म्हणके न्ही. आणि तांगेल कोपांतूय ती एक भक्ती आसा, कसं जालें की तांणी ते सेवा भाव करता ते कोप येवचे. आणि ते सेवा भाव जावन ते कोप येताना तांगेल कपाळा दुखून रुद्र येयलो म्हूण सांगिल्लें आसा. ते हे जगत्यांत हे ब्रह्मांडांतू शिवाल अवतारू ब्रह्माल थ्रू जाता आणि तो रुद्र म्हूण जाता. हे ब्रह्मांडा भितर तमो गुणाचे अवतार वय तांणी कंट्रोल करता ती शिवा. आणि ते लास्ट ते प्रलय येता डिस्ट्रॉय करता ते ब्रह्मांडा, त्या प्रोसेसांतूय तांणीची म्हूण सांगिल्लें आसा. ब्रह्म संहितान सांगिल्लें आसा की हे 3 धाम आसता म्हूण, देवी धाम, हरिधाम आणि महेश धाम म्हणून. देवी धाम म्हळ्यार आमी रावची हे ब्रह्मांडाची, कसं जालें की हे दुर्गा देवीला अधीन जावन आसा ब्रह्मांड, ताकाची हे धामाक आमी रावची पुरा लोकांक हे भौतिक प्रकृतीक देवी धाम म्हणचे. आणि हे देवी धामांतू मस्त ब्रह्मांड आसत, आणि पुरा ब्रह्मांडांतू एक ब्रह्म आसा, आणि ते पुरा ब्रह्माले अंत दुखून हे लोकांतू शिवजीन रुद्र जावन प्रकट जावचे आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ह्या लोकांतू देवान कशें प्रकट जावचे देवी धामांतू ते रुद्रा रुपारी एव्हरी ब्रह्मांडांत तो प्रकट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो देवान हे शिवतत्व एक रुद्राचें म्हूण सांगिल्लें आसा. दोन्हीचें शिवधाम म्हूण सांगिल्लें आसा, अर्थात महेश धाम वय म्हूण येता. थंय देवान तागेल शाश्वत जावन आशिल्ल्या रुपांतू त्या रुपाक सदाशिव म्हणटात. शाश्वत जावन आशिल्ल्या त्या रुपांतू तो आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. ते महेश धाम म्हूण आसा. आणि ते महेश धाम शास्त्रान सांगिल्लें आसा की ते आध्यात्मिक लोक आणि हे भौतिक लोकांचे बॉर्डरार आसा म्हूण. ते महेश धाम अशें आसा की ताजे 25% 1/4 आध्यात्मिक लोकां भितर आसके, आणि भरलें 75% 3/4 पार्ट ते ह्या लोकांतू म्हळ्यार भौतिक प्रकृती भितर आसा म्हूण. म्हळ्यार ते एकदम बॉर्डरार आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि त्या महेश धामांतू शिवजी सदाशिवाल रुपारी परमनंट जावन आशिल्ल्या शाश्वत रुपार थंय वास करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि ते सदाशिवान त्या महेश धामांतू तागेले धर्मपत्नी पार्वती ओट्टू आणि मस्त सकट कोण भक्त आसा ती ऋषिगण आसा ती तांणी ओट्टू मेळून देवाले विष्णू सेव करतात थंय. आणि तांगेल पुरा जनाल खातीर सदाशिव धामांत कोण आसा ती तांगेल पुरा जनाल खातीर सदाशिवचे गुरु प्रकार आसा. आणि तांकां पुरा जनाक देवाल विशय सांगचे आणि तांकां डायरेक्शन दिवचें ते सदाशिवाल रुपार सदाशिव धामांतू महेश धामांतू सदाशिव रुपार करतात. तांणी एक प्रकार म्हणून येता की तांणी शिवाले भक्त जाल्यार तांणी वैष्णवाची म्हूण, कसं जालें की तांणी शिवाल थ्रू विष्णू सेव करता आसा ती म्हूण. सो
हे एका अनेक एस्पेक्ट म्हूण सोडयता. तशें जाल्यार सदाशिव त्या प्रकारात पडल्यार ब्रह्मा किना होडोची कसं की ब्रह्म म्हळ्यार एक पोझिशन, एक ब्रह्मांडांत तो पुरा ब्रह्मांडांत एक ब्रह्म असता, ते एक पोझिशन. आणि ते खंयचे जिवान तो कोण क्वॉलिफाय जाता त्या पोझिशना खातीर तांणी ब्रह्माले ते रूप घेवेत म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार सदाशिव म्हळ्यार हे विंगड एक तत्व. सदाशिव महेशधाम ते शाश्वत जावन आशिल्लें तत्व, ते देवाल एक विंगड एनर्जी म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे सदाशिव धामांतू महेशधामांतू सदाशिव तागे शाश्वत रुपार असता. आणि हे लोकांतू तान प्रकट जावचें ते रुद्र रुपारी. आणि हे लोकांतू ब्रह्माल एक प्रकार पुत्रसी जावन म्हळ्यार ब्रह्माल थ्रू प्रकट जाता न्हू, ते रुद्र रुपारी येवन तो देवाल सेव करता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे ब्रह्मांडांतू ब्रह्मूची हेड ऑफ द युनिवर्स म्हणटात पळय, जाल्यार तागेलें पोझिशन व्हड आसा. आणि एक प्रकार ते विष्णू तत्वाची शिवतत्व म्हणून कशी दुधांतू दुधा दोकून धंय येता, तशी ते शिवस तत्व ते महेश धाम जावचे तत्व आसा ते विष्णू दोकून आयिल्ल्यांची धंय जाता म्हणून. जाल्यार आमी ताचे एक अंडरस्टँडिंग घेता, आमी मनावर येता की कशी दुधा दोकून धंय येता जाल्यार धंया दोकून आपस दूध करचें जायना, तशींची विष्णू तत्वा दोकूनच शिव तत्व येता. आणि ते महेश धामाचेंची ते तत्व म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि शाश्वत जावन सदाशिवाल रूप असते. सो देव म्हळ्यार देवाल आनी विष्णूल एकदम भारी स्पेशल रिलेशनशीप आसा. म्हळ्यार ते विंगड कोणाले मध्ये ना, देवाल आनी सदाशिवाल म्हणके ताका वैष्णवा नाम यथा शंभू, विंगड कोणाले ना. तशी पळयल्यार 3 प्रकार तत्व आसा म्हूण सांगितलं, विष्णू तत्व, शिवतत्व आणि जीवतत्व. विष्णू तत्व आणि शिवतत्व मात युनिक, जीवतत्व म्हळ्यार बाकी पुराजन येतात तांतूं. सो देवाले व्हड एक पोझिशन आसा शिवाले, खंयचे रुपारी आमी तांकां म्हळ्यार कसलेय कंपॅरिजन ना. आणि ते व्हड एक तत्व म्हूण सांगितलं. आणि ते आमी नॉर्मली आमी पळयता ती व्हड देवस्थान शिवा ते शिवलिंग रुपारी आमी तांकां पूज करता. ती मस्त जनाले एक पण मिसअंडरस्टँडिंग असता की ते शिवलिंग म्हळ्यार कसलें म्हणून. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार शास्त्रांत अशी सांगिल्लें आसा केन्ना विष्णून महाविष्णू रुपारी ते तांगेलें दृश्टी प्रकृती वयर पडटा. प्रकृती म्हळ्यार तांगेली एनर्जी ती देवाल विष्णुली भौतिक प्रकृती वयरी, तेन्ना दोकून ते सृजनाचे प्रोसेस सुरू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ते देवाल दृश्टी आसा पळय ते शंभू तत्व म्हणटात. ताका शंभू तत्वाचे एक मिनींग आसा, देवाल दृष्टीची विष्णू दृष्टीक शंभू तत्व म्हणटात. ताका आमी ते शिवलिंग रुपार पूज करतात पळय, ते लिंग म्हळ्यार ते देवाल दृष्टी. आणि त्या शिवलिंगा पंदा तो ते बेज असता पळय ती उमा देवी और ते एक भौतिक प्रकृती म्हणून. सो ते मेल फिमेल प्रिंसिपल आसवय जाल्यार आमी मन आवरका ते कसं रिप्रेझेंट करता, विष्णू ग्लान्स विष्णू दृष्टी ते लिंग म्हळ्यार तशी म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे एक शिवतत्व और शंभू तत्व आणि रुद्राल विशय आमी संक्षिप्त रुपार हे तत्वा विशय अंडरस्टँडिंग करून घेतलें. आणि आमकां कळ्ळी येता हे तत्व पळयल्यार की नो वे आमी खंयचे वट कंपॅरिजन करयत. आणि देवाल एक व्हड स्थान आसा. आणि ताजे खातीरची एक प्रकार म्हणटात पळय विश्वनाथ म्हूण ताका सांगतात. आणि देव म्हळ्यार वैष्णवा नाम यथा शंभू ते आमी ताजे मुखारसून पॉयंट पळयल्यार देवाल कितकी सकट लीला आसा, खंयच्यान तांणी दाखयलेलें आसा की तांगेल्या म्हणके भक्तू कोणीय ना म्हणून. हे केन्ना गंगा देवीन आमगे लोका भितर प्रवेश घेवच्याक पळयत आशिल्लें. आणि ते कोण तिका आमगे लोका भितर तितले फोर्सार येता ती कोण मागता म्हळ्यार कोण त्या फोर्सार घेव येता म्हणजे आमगे सगळे लोक बुड्डून वता आशिल्ले. तेन्ना शिवान ते अवसर देवाली हे म्हाका हांव ही सेव करता म्हणून तांणी मुखारसून आयिल्लें आसा. आणि तांगेल्या मनांत हें आशिल्लें की गंगा म्हळ्यार ती चरणामृताची विष्णू पादोद्भव गंगा. त्या गंगे मेगेल माथ्यार घेतल्यार मेगेल ताजे किना कसो व्हड भाग्य आसवय. हांव पतीत जावन आसा म्हळ्यार देवाल भावन पळया ती हांव पतीत जावन आसा जाल्यार ते विष्णू पादोद्भव चरणामृत मेगेल माथ्यार घेतल्यार हांव शुद्ध जातलो म्हणून. त्या प्रकारार तांणी एक दाखयता ती की तांणी इतलो व्हड देवाल भक्त जाल्यार तांणी देवाल चरणामृत जावका म्हणून केन्नाय तांगेल मनांत आसा म्हणून तांगेल त्या मनांत केन्नाय आसता.
दोन्ही विषय म्हळ्यार तांणी एक प्रकारारी भारी एक आदर्श गृहस्थ जावन तांणी तांगेलें एक जीवन कोण दाखयलें आसा. तांणी सगळ्या फॅमिलीक तांणी केन्नायची देवाल विशय सांगता ती आनी तांगे सदाशिव लोकांक तावळ डिस्कस केल्या म्हळ्यार कितलीं जन आसा ती तांणी केन्नाय देवाल गुणगान करता आसतात, रामाल गुणगान करता आसतात, कृष्णाल गुणगान करता आसता ती. पुराणांतूय ते काण येता केन्ना तांणी अशी एक दाखोवच्या खातीर तें एक दृश्टांत दिलेलें आसा की पार्वती देवी अशी तांणी ध्यानान बसून कसंकी एक जप करता आसतना पार्वती देवीन येवन निमगोवचें आसा की हे सदाशिवा तूं कोणाल नांव घेता आस रे म्हूण तांणी त्या दृश्टांता खातीर तांगेल्या शास्त्रान पळयता. तेन्ना देवान सांगिल्लें आसा की श्री राम रामेती रमे 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 रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. म्हळ्यार हांव केन्नाय रामाल नांव घेता आसता म्हूण आनी ताजेन रामे मनोरमे ताजेन एक म्हाका एक खुशी आनंद येता ते खंयच्यानतू ना आसता ताका हांव ते केन्नाय रामाल नांव घेता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. तशींच ब्रह्माने अशें दृश्टांत दिलेलें आसा की ब्रह्माने कैलाश लोका वताना ताणें पळयलें की शिव थंय बैसून पुरा जनालें पुरा ऋषीगण थंय बैसून आशिल्ले की ब्रह्मदेव पळोवन सांगता की हांव धन्य जालो तुगेलें दर्शन घेवन म्हूण. आनी तेन्ना तांणी दर्शन घेतना कसं शिव सदाशिव ते पुरा बशील ऋषीगणाक रामकथा करता आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तांगेलें तेगितलें एक सौम्य जावन आशिल्लें एक नेचर वे आसा तांगेलें चरित्र आसा देवालें की तांकां आमी ते दक्ष यज्ञांत आमी बघत आसा की मस्त प्रकारार अपमान जाता शिवाल आनी ते वीरभद्र म्हूण ते प्रकट जावन ताका एक प्रकार ध्वंस जावचे साध्य आसा जाल्यार ब्रह्मदेवान प्रार्थना केतलें आसता तांगेलें तें एक भक्त वैष्णव जावन आशिल्ल्या चरित्रान तांणी कुडले ताका अपमान कितलेंय जावन आसचें पुरो ताका शमक दिता ती आनी मुखारसून तांगेलें बरें जावं म्हूण तांगेल्या मनांत आसता. सो हें देवान एक चरित्र पळयता कशें एक व्हड वैष्णवालें कसं नासता म्हूण म्हळ्यार पुरा वैष्णव जन तांगेले खातीर तांणी एक दृश्टांत दाखयता ती की कशी एक देवाल सेवेक तूं कसं एक व्हड विशय आसा म्हूण. आनी देवान एक भारी एक करुणामय एक स्वभाव आसा. मस्त सकट एग्जाम्पल्स जाल्यार त्या व्हड एक तांगेले एक दृश्टांत येता 8 स्कंदांतू 8 स्कंदा 7 अध्यायांत अशें येता की ते समुद्र मंथना वेळार ते हलाहल विश येता आनी ताचे निमित्त सगळ्या लोकांतू ते ताजे पॉयझना निमित्त आतां कोणाक जीवन व्हरतले की ना म्हूण सांगेत तेन्ना पुरा जन वचून देवाला प्रार्थना करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार देव केन्ना सांगता की तुमी सदाशिवाले वचका शंभूले वचका म्हूण हे पॉयझना खातीर म्हूण आनी तो देव दाखोवन दिता विष्णून आमी हे एक प्रकार दृश्टांत केवेत की देवाले कृपा आमकां प्राप्त जावका जाल्यार आमकां डायरेक्टली मेळना आमकां आमगेले गुरुजनाल थ्रू व्हड वैष्णवाल थ्रूची प्राप्त जाता म्हूण. सो देवी देवतांक ताचे कसन की ते एक ते विशात जालें ते कसन की एक भारी एक व्हड कश्ट आयिल्लें ताचे परिहार देवान दिवेत आशिल्लें जाल्यार सदाशिवाल कीर्ती वाडोवन येवच्या खातीर आनी हें दाखोवन दिवच्या खातीर की डायरेक्टली आयल्यार ते हांव प्राप्त जायना कोणाल्या थ्रू गुरुजनाल थ्रू भक्ताल थ्रू आयल्यार मात हांव प्राप्त जाता म्हूण ते दाखोवन दिवच्या खातीर विष्णू तांगेले पेटयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते पॉयझन अशें आशिल्लें की धूर दोखून ते पॉयझन पळयल्यार कोणी जळून वता आशिल्लें की जाल्यार ती देवाल शक्ती अशी आशिल्ली की ते सगळे समुद्रांतू ते हेकड तेकड ते जावन स्प्रेड जालें ते पॉयझन पुरा कडेन ते गेलेलें जाल्यार देवान ते तागेलें शक्ती यूज करून सदाशिवान ते सगळें पॉयझन स्प्रेड जालेलें इतलें एक सान कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्मार ताका रिड्यूस केलें म्हळ्यार अशी पुरा ताका आपूण सान थोडे जावं तशी एकदम कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्मार केलें तें पॉयझन आनी तांणी ते घेवन सोडलें म्हणून आनी पुरा जनाल खातीर उद्धार केलें म्हणून हे तांणी पुरा देवी देवतांक तांणी निमगोवचें येताना पार्वती देवी खुशेर हा म्हणटके म्हळ्यार पार्वती देवी काय गोत आसा की तुगेलो बाम म्हणू हे पॉयझन घेवचें पुरो म्हणून जाल्यार तिका कांय संशय ना आशिल्लो की कितल्या व्हड हलाहल ते विश असो ते खंडीत तो विश्वास आशिल्लो की देवाले इतली शक्ती आसा ताका तांणी तिणें कांय ऑब्जेक्शन घेवन येतना म्हूण सांगत आशिल्लें आनी शिवाने एक आदर्श ग्रहस्थ म्हणजे पार्वती देवीन परमिशन दिल्ली ताची ते विशी घेतिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ते सगळें पॉयझन समुद्रा देखून कलेक्ट करून ते कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्मारी तांणी ते घेतलें
आनी तांणी घेवन तांगेले त्या गळ्या रिजनार दवरल्या म्हणून ताचे खातीर तांगेले नांव नीलकंठ कालकंठ अशी तांगेली नांव सांगिल्लें आसा. तांणी गळ्या कसले दवरलें ताचे एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान ताचे एक अर्थ सांगून दिलेलो आसा की तांणी गिळल्यारी कांय जायनाशिल्लें तांकां. सदाशिव म्हळ्यार तो देव सो न्हय, तांकां कांय जायनाशिल्लें. जाल्यार तांगेले मनांत देवाल मनांत आशिल्लें की तांगेले हृदयाच्या भागांतू विष्णू वास आसा. ते पॉयझन त्या रिजनांत वचचे नज म्हळ्यार विष्णू म्हळ्यार तो पवित्र जाग न्हय हृदय. विष्णू असो जाग तो त्या जाग्यार ते विष पावचे नज म्हूण तांणी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान सांगिल्लें आसा की सदाशिवाल भावन अशी आशिल्ली की थंय ते वचचे नाका, हांव गळ्या लागीं दवरता तें म्हूण. सो त्या प्रकार तांगेली ती एक शक्ती दाखोवन आसा. आनी कशी दुर्गा देवी पार्वती देवी बाम म्हणून ताका विश्वनाथ म्हणटा ती म्हणून कसले की हें विश्व चलचें दुर्गा देवीले भौतिक प्रकृती ती अर्धांगिनी जावन आसा आनी तिगेले एक शक्तीन हें भौतिक शक्ती चलता आसा. सो तिगेल स्वामी जावन आशिल्लो तो विश्वनाथ म्हणून त्या प्रकारार पळयत. आनी त्या प्रकारार तांणी तांगेले एक शक्ती आनी पुरा जनाल खातीर करुणा दाखोवन दिलेलो आसा म्हूण आमी पळयत. आनीक एक आमी पळयत की 4 अध्यायांतू दक्ष प्रजापतीन एक प्रकारान आमी तावळ सांगलें म्हण की अपमान केल्लो आनी मस्त अपमान कोरून तांकां ते यज्ञा भाग घेवचे सोणी आनी ताचे फलस्वरूप तांणी तांगेले गळ कट जावन तांकां बोकडेचो गळ मेळटा. जाल्यार तांणी ते इतना अपमान केलेले जाल्यार तांणी केन्ना देवाल्याक क्षमापण मागूं येता ती तांकां देव क्षमापण वय करता. आनी मुखारसून तांकां चांग अपास प्रजापती जावन जन्म घेवन तांकां आमकां संचे स्कंदांत पळयत की तांणी तांगेली सेवा अपास प्रारंभ करता ती म्हूण. सो शिवाल खातीर आनीक तांकां पतित पावन म्हणटा ती कसले की तांणी कोणीय कितल्या पापी असल्यार आश्रय दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. ताका मस्त सकट तामसीक जावन योनी आसा ती. खंयच्याक कोणाक खंय खंयचे देवी देवताला आश्रय मेळना तितले तामसीक योनींत आसता ती. भूत प्रेत तांकां तो काल भैरव जावन तांकां पुरा जन आश्रय दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार इतलें आसा ताका तो विश्वनाथ काशींत आसा आनी तागेली ती एक शक्ती आसा ती अशी सांगिल्लें आसा. काशीन सांगता ती की थंय मस्त जन कोण शरीर सोडता ती थंय विश्वनाथ येवन तांगेले कान्नान तूं राम नाम सांगता म्हूण त्या प्रकाराची महिमा आसा. सो देव एक पतित पावन म्हूण आसा आनी एक प्रकार गुरु रोला म्हणके तांणी केन्नाय एक्सेप्ट करता ती कितले खंयचे योनींत असल्यार म्हूण तांणी कोणीय कसले भेदभाव करना ती. ताका भूत प्रेत इत्यादी तामसीक योनीक खंय आश्रय मेळना. तांकां देव आश्रय दिता आनी कशी पुणी कोण मुखारसून तांगेले बरें जावं तशें पळयता. ताका देवाक भूतनाथ वय म्हणटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तांणी एक प्रकाराची व्हड गुरू जगत गुरू म्हणकेशी पुरा प्रकारा जना स्वीकार करतात. कसले भेदभाव करना. शिला प्रभुपादाने पाश्चात्य देशा वतना ಸ್ವಲ್ಪ जनांक तांकां सांगचें आशिल्लें की भारतीय जावन आशिल्ली जनच हें सनातन धर्माची संस्कृती तांकां एक प्रकार एक्सेप्ट करूंक ऑर फॉलो करचें कश्ट जाता. थंय वचून कशी करतलीं ती म्हणून म्हणजे थंयची जेन्ना फॉलो करूं जातलें न्हय जाल्यार त्या आमी एक पळयता की गुरूल एग्जाम्पल तशी आसता की कितले कोणी महापतीत असल्यार वय तांकां आश्रय जावं तांणी दिता ती आनी तांकां मुखारसून तांगेल्या खंयच्या सिच्युएशनांत असो तांकां मुखारसून तांगेलें बरें जावचें त्यांची तांणी पळयता ती. तांणी कशी आसता ती त्या तांणी पळयना ती. ते आश्रय निमगेला तांगेलें बरें जावका त्यांचें तें एक गुरुतत्वाचें एक व्हड लक्षण म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते पुरा ते तत्वाचें ते गुरुतत्वाचें लक्षण 100% आमी सदाशिवालांत पळयत की तांणी पुरा नमुने तामसीक योनीक आश्रय दिता ती कोणाक विंगड खंय स्वीकार जावचें साध्य ना. सो भारी एक स्पेशल जावन अशें हें देवालें एक चरित्रांत आमी पळयत. दुसरें आमी पळयत की देवालें आनी कृष्णालें एक भारी स्पेशल रिलेशनशीप आसा. आमी पळयत तें मस्त कडेन येता देवालें रामालें कृष्णालें. आमी 1-2 इन्स्टन्स घेवया. वृंदावन धामाक तांकां दिक्पाल धाम रक्षक म्हणटा ती. वृंदावन धाम खंय कृष्णालें गुप्त जावन अशी लील चलता ते चारय दिक्कान शिवान ते रक्षण करचें ताकाची धाम रक्षक
दिक्पाल धाम रक्षक वय म्हणटा ती म्हणून सांगिल्लें आसा. मस्त सकळ काणी आसा. जाल्यार एक पंता एक काणी सांगता तशी आसा ह्या टायमारी की देव सदाशिव वृंदावना येता म्हळ्यार देवालें तें मोहक जावन आशिल्लें. बालकृष्णाल तें रूप तागेलें दर्शन घेवका. देवा तूं कृष्णाल रुपारी अवतार घेतिल्लो आसा, म्हाका ताजें दर्शन घेवका म्हूण तो थंय वृंदावनांत येता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना हें देवा लिलाची यशोदा पळयत काय ती पळोवन एक पंता दिसता काय कृष्णान हाका जावन पळयल्यार भंय करतलें. शागेल जटा जावन आसा, खांद्यार सरोप आसा, त्रिशूल आसा, हें पुरो मागीर सांज चारडान पळयल्यार भिवन वचचें नांव येतो. ताकाची यशोदा माई सांगता काय ते म्हळ्यार रिस्पेक्टफुली सांगता काय योगीक म्हळ्यार तांकां ते योग माया शक्ती न्हू सांगता काय ना मागीर चारडा भंय करतलें तुमगेलें रूप पळोवन म्हाका क्षम करता तुमी म्हूण. तेन्ना शिवाक भारी दुख्ख जाता काय म्हाका देवाल दर्शन घेवका आशिल्लें म्हूण, जाल्यार म्हाका दर्शन घेवचें जाय न्ही पूण तो भायर दुखून पांय पडून मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. ಸ್ವಲ್ಪ वेळानच तेन्नाची कृष्ण रोडचे सूर करता काय आणि नॉर्मली रोडचे सूर केल्यार कसं यशोदा विंगडकचे गोपी स्त्रियान कसं म्हणल्यार खावचे दिल्यार दूध पिवयल्यार तो बंद करता आशिल्लो म्हणून. जाल्यार हें पण राबयना काय तेन्ना कसन तें जाल्लें म्हूण तांगेल पुराजन तांणी भितर चर्चा करतात खंयची निमी तो कृष्ण इतलो रडता आसा म्हणून. तेन्ना यशोदा सांगता काय एक व्हड योगी बाबा येयलो. हांवें ताका ताण सांगिल्लें ताका कृष्णाक पळोवका म्हणून. हांव तें सोणी आशिल्लें ताजे निमित्त जो सांज चेडूं जावन रडतास की कृष्ण म्हणून. तेन्ना तशें जाल्यार पळोवया म्हणून तेन्ना तांणी भायर वता ती ताका सोदूच्याक आनी थंय सदाशिव थंय लागीं आशिल्लो. ताका आपास भारी चांग रुपार ताका आदर दिवन देवाक आपास येतात या चारडा पळोवच्याक येतात म्हणून. आनी सदाशिव भारी खुशेर येता आनी देवाल दर्शन घेता म्हणून. आनी तांकां इतली खुशी जाता कृष्णाल बालरूप म्हळ्यार देवाल भारी मोहक जावन आसलो. आनी शिवाक नैना बी रामा म्हळ्यार देवाक पळोवन इतली खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कृष्ण इतलो हांसता काय पळोवन म्हळ्यार सांज चेडणान हांसतना आमकां गोतच न्हू मागशी हांसता काय देवा पळोवन सांज चेडूं एकदम. आनी पुरा जन यशोदा गोपी स्त्री पुरा थंय कोण परिवारांत आशिल्लें कृष्णालें तांकां आश्चर्य जाता काय आनी कृष्णाक इतली खुशेरी पळोवन आपास हास्य बंद करना काय देव आपास हांसतास काय पळोवन. तेन्ना तांकां यशोदा देवीक कळटा काय हो कोण की भारी एक स्पेशल पर्सन हो योगी बाबा साधारण न्ही म्हणून. आनी तांणी ती प्रार्थना करता काय ते सदाशिवाले की कृष्णाक इतली खुशेर पळोवची आमी आजीची देवा योगी तुम्ही आंगार राबून आमगेलें रक्षण करता देवाल रक्षण करता कसले की तो रडता आशिल्लो जाल्यार तो तुका पळोवन भारी खुशेर आयलो म्हणून. ताका तें एक म्हळ्यार हातूंत आमी देवाले सदाशिवाल भावना पळयत की यशोदा देवीन सांगलां म्हूण तें एक प्रकार ऑर्डर जालना म्हणून ताकाची शाश्वत जावन वृंदावनाचें रक्षण करचें एक कर्तव्य मेगेलें म्हणून धामपालक जावन वृंदावनांत आसा. आज काही पळयल्यार महादेवालय कितलीं देवस्थान आसा वृंदावनांत आमी दर्शन घेतल्यार आनी त्या वृंदावनांत तागेलें दर्शन घेवन बाकी पुराजनाल दर्शन घेतात म्हूण मस्त सकळ प्रथा आसा. सो आमी भारी एक स्पेशल रिलेशनशीप पळयत म्हूण सांगत. आनीक एक काणी भागवतमांत आमी पळयत की प्रचेता म्हणून आशिल्ली ती आनी प्रचेतासान मस्त तपस्या केलेली आनी देवालें शिवाल दर्शन जावका म्हणून. आनी तें भागवतमांत येता 24 चॅप्टरांत तें देवान तांकां दर्शन दिवचें आसा आनी तें भारी फेमस आसा. त्या मुखार केन्ना आमी पळोवया रुद्रगीत म्हणून देवान सांगचें आसा विष्णू महिमा आनी देवाल भक्ती म्हळ्यार कितले व्हड म्हणून ते स्वल्प श्लोक आसा ती ताका रुद्रगीता म्हणटात. ते श्लोक तांणी प्रचेता सांगचे आसा आनी तांणी त्या देवाल दर्शन घेवन ते रुद्रगीता स्वीकार करून तांणी म्हणटात तें आनी तांणी म्हूण मुखारसून तांकां विष्णू दर्शन जाता प्रचेता जनांक म्हूण तशें सांगिल्लें आसा. सो हे एक प्रकारान हांतूय पळयत देवाल श्लोका सांगल्या म्हणके कोण देवाल दर्शन घेता तांकां खंडीत हरेर भक्ती सुखप्रदाय म्हूण देव केन्ना आतूर आसता हरी भक्ती दिवच्या खातीर म्हूण. सो नेक्स्ट एक आमी पॉयंट पळयत आमी डिस्कस केलें ते सकपट कृपा आनी निश्कपट कृपा म्हणून.
म्हळ्यार देवाले मस्त सकट जन विंगड विंगड विषय निमगून येता ती कसं की आम्ही सांगिल्लें तावळी मस्त सकट तामसीक प्रवृत्ती जावन आशिल्लें आनी देवाल पूजा करता ती आनी सुर्या आमी पळयलें देव आशुतोष म्हूण अशुतोषूची म्हळ्यार ताणें निमगेल्ले तो दिता म्हूण तशीच एक आमी एक काणी येता की वृकासूर ताका भस्मासूर वय म्हणटा ती तो देवाले पूजा तपस्या करून वर निमगेताना तशें निमगेता की हांव कोणाले माथ्यार दवरल्यार हात तांणी भस्म जावका म्हूण आनी एक पंत ते वर प्राप्त जाल सुद्दां तो देवाल म्हापशी वता देवाल माथ्यार हात दवरचे खातीर म्हूण सो हे देवाली लीला आमकां दाखोवचे खातीर जाल्यार देव तेन्ना विष्णूला प्रार्थना करता विष्णू एक बालक ब्राह्मण जावन येवन तो ते वृकासूर भस्मासूरा सांगता की तू इतलें धांवन धांवन वचूं नाका ते सदाशिवाल म्हापशी तू चिके रेस्ट घे तो खंय 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 ते धांवन वतलो तू इतलो पॉवरफुल आसा आनी तुका एक विशय गोतना ते दक्ष प्रजापती लोटू ते लढाई जालेली पळय तेन्ना दक्ष प्रजापतीन श्राप दिलेलो आसा ताका ताणें दिलेलें खंयचे वर आसा पळय तातूंत कांय पावर ना म्हूण ते बालक रूप जावन आशिल्लें ते विष्णून वृकासुरा सांगतना ताका वय दिसता हो आतां मागीर हें वर आनी तुका कांय पावर नातल्यार पुराजन हांसतली मेगेल वयरी तो बालक ब्राह्मणान सांगल्या म्हणके कारण तो बालक ब्राह्मण इतलो मोहक आसता की तो सांगता पळय ते खंडितच आनी तुका कांय पावर ना म्हणजे तो धांवन वता शिल्वे पळय तुगे माथ्यारी हात दवरून पळयता आनी तुका कांय पावर ना म्हूण तेन्ना तो भस्मासूर तागेल्या माथ्यारी हात दवरून भस्म जाता म्हूण सांगिल्लें सो त्या प्रकारान ते आनीक एक लीला पळोवं येता म्हूण ताका प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें आसा की तामसीक प्रवृत्ती जावन निस्वार्थ सेवा करचे ते एक भारी कश्ट आसता म्हूण ताकाचे आमी भक्तीन तूं भक्ती सूर करचे कोणी सूर करूं येता ताका भक्ती इजी आसा कोणाक असं एंट्री बॅरियर ना तू खंय असल्यार खंयचे नेचर असल्यार आमी तांतू भक्तींत भाग घेवं येता जाल्यार त्या भक्तीन तूं मुखार सून वचुका त्या आनिके तांतू मुखार वचुका ते पालन करका सगळें तेन्ना थोडे सात्विक गुण जावका ते आमी पळोवं येता म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें आसा तामसीक प्रवृत्तीन तूं असल्यार निस्वार्थ भावनारी देवाल पूज करची भारी कश्ट जाल्यार असल जनांक वय सदाशिव जावन आशिल्लो तो तांकां आश्रय दिता आनी कशीपुणी जावन तांगेले मुखार सून जावया म्हूण मुखार सून तांगेले बरें जावं म्हूण तांगेले मनांत आसता म्हूण सांगिल्लें आसा वल्लभाचार्य ते पुष्टी मार्गाचे ते व्हड संत आशिल्लीं ती तांणी शिवाल व्हड भक्त आशिल्लीं ती आनी तांणी एक प्रकारारी तांकां देवाल दर्शन प्राप्त जाता आनी तांणी कसं एक म्हणटात पळय इमोशनली देवा सांगता ती की देवा म्हाका मेगेल हिता खातीर कसं चांग ते म्हाका गोतना तूं सर्व हितकारक म्हूण तांणी शिवाले प्रार्थना करतात की वल्लभाचार्य तुगेल मनान तूं कसं आसा की मेगेल खातीर चांग ते म्हाका दी म्हूण वल्लभाचार्य सांगता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या वल्लभाचार्यान प्रितीन निस्वार्थ भावनान ती प्रार्थना सदाशिवाल केलेले निमित्त तांकां सदाशिवाक देवाल सदाशिवाल कृपान तांकां कृष्णालयाची विग्रह प्राप्त जाता आनी ते पुष्टी मार्ग म्हूण तांगेले आतां मस्त सकड आमी पळोवं येता ते मेन देवस्थान तांगेले राजस्थानांत आसा श्रीनाथजी म्हूण ते वल्लभाचार्यान त्या एक प्रकार पळय सदाशिवाल ते कृपेनाची तांकां ते कृष्णाल विग्रह प्राप्त जाल्लेले आनी तांणी मस्त प्रकारारी ते देवाल कृष्णाल सेव करून सोडलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा वल्लभाचार्यान आनी स्कंद पुराणांतूय कार्तिकेय कोण सदाशिवाल पुत्र जावन आशिल्लो तो सांगता की पुरा कंक्लुजन तेंची भागवत मानता विष्णूची सर्वश्रेष्ठ म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हे खंयचे विंगड खंयचे पुराण आसो ते अल्टिमेटली एका डायरेक्शनार आसा की अल्टिमेटली देवाल प्रितीन निस्वार्थ भावनान प्रार्थ केल्यार शिवपुराणाचे स्तोत्र पठन केल्यार तांतू देखून देव ते भक्तीन देवान प्रार्थना केल्यार देव हरिभक्तीची दिता म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार तामसीक प्रवृत्ती आसतना विंगड विंगड प्रवृत्ती जन आसता ती कांय जायना सी कसने पुणे एक देवाल ओटू कनेक्ट करच्या खातीर अवसर देव दिता म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी देवाल्या ह्यांची मागून घेवका एक प्रकार पळोवं येता फकत एक दोन चेडू आसा ती कोण शिक्षक समना तो आनी एकलो चेडू आसा तो बुदोवंत आसा म्हळ्यार ताका केन्नाय 100% मेळटा कोणाक शिक्षा समना ताका 65% मेळ्ळ्यार तागेले आवज बापूस सांगतली म्हळ्यार तो नॉर्मली पास वय जायना जाल्यार ताका 65% मेळ्ळ्यार वय
पुरा जन तक प्रेस करतली ती हा चांग कोण शिकलो तू पण 65% आयले म्हणून. सो तशींची कोणी तो एकदम शिकच्या लायक 100% ताक 65% मेळल्यार पुरा जन सांगतली कसन जालें तुका प्रॉब्लेम 65% मात कसले मेळ्ळे म्हणून. जाल्यार कोणी कशी आसतो तांकां एक प्रकाराची स्थान दितलो देवाल भक्तीची म्हणून. ताकाची शिवपुराणांत तूं खंयचे रितेरी तामसीक प्रवृत्तींत असल्यार वे देवा लोट कनेक्ट जावचे अवसर शिव सदाशिव दिता. ते वीक स्टुडंट असल्यार वे हरिभक्ती प्राप्त जावक तशी करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी निश्कपट कृपा म्हळ्यार कशी वल्लभाचार्यान पळयलेलें तशींच मार्कांडे ऋषीन वय देवालें सदाशिवाल दर्शन घेतिल्लें व्हड तपस्वी करून. आनी व्हड तपस्वी कोण सिता सदाशिवान दर्शन दिल सिता तांणी त्यांचे निमगेलें की कसन हितकारक जावन आसा देवा कसन पुरा सर्वश्रेष्ठ आसा तें दिवका म्हणून. आनी मार्कंडेय ऋषीक शिवान भारी तांगेली ती प्रवृत्तीक चरित्राक भारी होगळसिलें की तू कसन निमगीता आसता भारी चांग आनी तू अशी निस्वार्थ रुपारी मेगेल उडगास केला मेगेल पूज केल्लें ताका हांव तुका हें हरिभक्ती सर्वश्रेष्ठ अशी हरिभक्ती दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो एक प्रकारार पळयत की पुरा देवता स्पेशल आसा ती जाल्यार तांतुलोय देव सदाशिव म्हळ्यार एकदम स्पेशल आसा. तांणी 12 महाजनांतुलें एकल्यांची आनी तांणी पुरा रुपारी कसं म्हणटात संतुष्ट जावन देवाल भक्ती प्रदान करता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. सो आमी देवालें परम सत्य हितकारक मार्गदर्शन निमगेल्यारी तांणी खंडित हरिभक्ती और असल आमकां अवसर दिता जिवनांतू केन्ना आमी व्हड भक्ता लोट कनेक्ट जावन देवाल भक्तीन मुखार सुन वचचे येता म्हणून. आत्ताचें एक एग्जाम्पल पळयल्यार राधानाथ स्वामी महाराज आसा ती आज तांगेलें आतां लेक्चर आसतना आमी लिंक घालता ती. सो राधानाथ स्वामी महाराज तांणी व्हड एक गुरू जावन सांगा मस्त सकट प्रोजेक्ट्स कितले की हजारो तांगेले शिष्य आसा ती. तशें ते गुरुवर्याल तांगेले चरित्रांत तांणी बरयलेलें आसा तांगेले बुकांतू की तांणी सदाशिवाल व्हड भक्त आशिल्लीं म्हणून. तांणी सान आसतना 16-17 वर्सां प्रायरी अमेरिका सोडून इंडियांत आयलीं ती की परम सत्य म्हळ्यार कशें न्ही देव म्हळ्यार कोण तांकां ताजे विशय भारी एक तांकां कळक आशिल्ली तांगेले मनांतू तांगेले भारी एक आध्यात्मीक जावन आशिल्लें चरित्र सान प्रायर दोकोनूच. ताका तांणी अशी सांगिल्लें आसता काणींतू की तांणी पशुपतीनाथाले वतात की पशुपतीनाथांत काठमांडून दर्शन घेवन आनी देवाले कशी मार्कंडेय ऋषीन प्रार्थना केलेली वल्लभाचार्यान प्रार्थना केलेली तांणी पशुपतीनाथाले दर्शन घेवन तांणी निमगीतात की म्हाका मेगेल खातीर कसन चांग म्हूण गोतना पुरा पशी कसन सर्वश्रेष्ठ आसता तूं म्हाका दिवका म्हणून. आनी तांणी प्लॅनिंग करता ती कसले की तांणी सदाशिवाल व्हड भक्त आशिल्लीं ती पशुपतीनाथा दोकोन ट्रेन धरून तांणी अमरनाथा वचची प्लॅनिंग करता ती. आनी त्या टायमार म्हळ्यार तांणी एज अ यंग स्टुडंट आशिल्लीं तांगेली अशी कांय मस्त दुड्ड नाशिल्लीं. युरोपा दोकोन खंय दोकोन तांणी तांगेले थोडे म्हळ्यार कांय एज अ स्टुडंट तांगेले मस्त कांय दुड्ड ना ताका तांणी त्या टायमार 3rd क्लास ट्रेनारी बसून येता आशिल्लीं आनी त्या पशुपतीनाथ दोकोन अमरनाथा वचचे कितले 40-50 घंटे लागता आशिल्ले त्या टायमार ट्रेन चेंज करून आनी त्या ट्रेनांत इतले गर्दी आशिल्ली की म्हळ्यार राबूवय समज जागना त्या ट्रेनांत. तेन्ना अशी एक प्रकार त्या ट्रेन एक स्टेशनार येवन रात्री राबता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ते रात्री राबिल्ले तेन्ना म्हळ्यार इतले रश आसता त्या ट्रेनांतू की श्वास वय घेवचे जायना तितले मटात जन आसत तांतू. तेन्ना ते स्टेशन आयले सुद्दां ಸ್ವಲ್ಪ जन देंवतात की तेन्ना राधानाथ महाराजात एक सफोकेशन सी जाता आशिल्लो म्हळ्यार श्वास वय घेवचे जायना. ताका तांणी लेखतात की 5 मिनिट हांव तोक देंवन ट्रेन सूर जावचे पशी फुडें आपास वयर येवन चडता म्हणून. आनी 5 मिनिटान ते ट्रेन सूर जाताना इतले रश जाता काही जनाले की तांकां ट्रेनार चडचे आपास मेळिना. आनी तांकां दिसता की देवा हे सदाशिवा कसल खेळू हांव तुगेले अमरनाथा तुगेले दर्शन घेवच्या खातीर वता आसा हें खंयची स्थळार हांव येवन राबलो म्हणून. आनी ते स्थळ खंयचे राधानाथ स्वामी एक प्रकारार ते परिस्थितीन तोग देंवलीं तेणी तांकां चोडू जायनी ते मथुरा स्टेशन आशिल्लें के आनी त्या रात्री जन्माष्टमीची रात्री आशिल्ली ती. म्हळ्यार आमी पळयत की सदाशिवाले तांणी ते पशुपतीनाथाले प्रार्थना केल्ली कसन श्रेष्ठ जावका म्हणून. देवाल आशिर्वादान ती परिस्थिती अशी जाली की जन्माष्टमी रात्री मथुरा स्टेशनार राधानाथ स्वामीक देंवयले देवान आनी आपास ट्रेनार चडचे सोणी. आनी थंय दोकोन मागीर तांणी एक सदाशिवाल मंदिरां गेल्लीं ती आनी तांगेल्या मणक्यात एक सगळ्या विश्वांतू तांणी एक व्हड कृष्ण भक्त जावन देवाल भक्तीच प्रचार हजारो लाखो जना खातीर करता आसा ती म्हणून.
हें एक आनी एग्जाम्पल पळयत. सो ह्या पुरा एग्जाम्पल्स पळयल्यार आमकां क्लियर जाता आमी हें पुरा सेशनांतू की देवाक सदाशिवाक वॉट प्लीजेस इन द मोस्ट म्हळ्यार कशी तुमी संतोष कर येता म्हळ्यार खंडित देवाले निमगिल्यारी कसन सर्वश्रेष्ठ कसन आसा की देवाल हरी भक्ती म्हण ते प्राप्त केल्यारी देव भारी संतोषान आशीर्वाद करतलो तांचो कांय संशय ना म्हण पळयत. सो आमी ब्रीफली रिकॅप करूया हे सेशन. सो आमी फर्स्ट आमी एक क्वेश्चनान स्टार्ट केलेलें की देवा खंयच्यान पुरापशी चड संतोष जातलो म्हूण आनी मुखार आमी ते मागीर ते शिवाष्टकम ते नारदाल स्तोत्र पळयलें आनी तांच्या स्तोत्रांत आमी पळयलें की नारद आनी ऋषी इत्यादी गण आनी देवाले गुह्य रुपारी तो म्हळ्यार सुलभ रितेरी आशु वरप्रदाय ताका तांणी कसन दिता ती की देवाले मागले सिता हरेर भक्तीर सुखप्रदाय तें तो दिता खंडिता म्हूण. मागीर आमी सेशनाचे शिवतत्व देवा लिला आनी कसन वर दिता म्हूण ते पळयलें. आमी शिवतत्वा विशीं डिस्कस केलें की कशी ब्रह्माले कोपान तो रुद्र जावन हे ब्रह्मांडांत प्रवेश करता तशींची महेश धाम म्हूण आसा थंय शाश्वत रुपार तो सदाशिव जावन आसता आनी तें एक प्रकार तें बॉर्डरार आसा भौतीक प्रकृती आनी वैकुंठ लोकाचें म्हूण आनी ते शाश्वत रुपारी थंय तागेले पुरा कोण तागेले आश्रय घेतात तांकां देवाल विशीं तो सांगता आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आमी ते शिवलिंगा विशीं उलयलें ते शंभू तत्वा विशीं की ते विष्णूले महाविष्णू ती दृश्टीची शंभू तत्व म्हळ्यार आनी ते शंभू तत्व केन्ना प्रकृतीर पडटा तेन्ना सगळें सृजन सूर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी ते शिवतत्व रुद्र शंभू आनी सदाशिवाल तत्वा विशीं उलयलीं ती. मुखार आमी पळयलें कशी तांगेले तांणी गंगाधर जावन कशी गंगेक स्विकार करता ती तशी तांणी आदर्श ग्रस्त जावन आसा ती आमी काणी पळयली. कशी पार्वतीक तांणी सांगता ती की रमे रामे मनोरमे म्हूण हांव देवाल नामस्मरण केन्नाय करता आसता आनी ब्रह्मानय कशें पळयलें की देव केन्नायची देवाल नामस्मरण करता म्हूण. आनी देवाल करुणा शक्ती आमी पळयलें की कशी तांणी पुराजना आश्रय दिता ती आनी ते आमकां देवाल डायरेक्ट कृपा मेळना तांणी गुरुतत्वाची इम्पॉर्टन्स इस्टॅब्लिश करता ती आनी विष्णू देवाल शिवाल ते स्पेशल रिलेशन तांगेली कीर्ती वाडोवच्या खातीर ते नीलकंठाले आमी लिलाज विशय आमी पळयलें म्हूण सांगिल्लें आसा. तशींच आमी देवाले ते करुणामय स्वभाव पळयलें कशी तांणी दक्षाक तांणी श्रम करून मुखारसून तागेले बर जाता आनी तशी तांणी भूतनाथ जावन आसा ती तेंची तामसीक योनी ते विंगड कोणाक तांकां आश्रय मेळना तसले योनीक तुवें शिव शंभू तांकां आश्रय दिता म्हूण सांगिल्लें आसा ताका भूतनाथ म्हणटा ती म्हूण. आनी मागीर आमी देवाल आनी कृष्णान ती एक लिला विशय डिस्कस केलें कशी तांणी वृंदावनांत आयिल्लीं ती आनी तांणी धाम रक्षक जावनू आसा ती म्हूण पळयलें आमी. आनी मुखार आमी पळयलें की कशी प्रचेताजाक तांणी रुद्र गीता सांगून तांगेले सगळें जन्म सार्थक करून सोडलो आनी मुखार तांकांय विष्णू दर्शन जालें म्हूण. आनी देवालें निश्कपट कृपा आमी पळयलें कशी देवाल एक आसता की सकपट कृपा आनी तामसीक योनी तशी जेन्ना कसनेपणी देवाले मागून घेता ती देव तांकां दिता जाल्यार तांतू निस्वार्थी जायना अशी देवाले कसन मागल्यार ते श्रेष्ठ जावन आशिल्लें फल मेळना. आतां आमी श्रेष्ठ जावन आशिल्लें फल कशी आमी पळयलें की वल्लभाचार्यान प्रार्थना केली सिता तांकां ते देवाल भक्ती प्राप्त जाल्ली आनी कशी कार्तिकेयान वय सांगचें आसा की देवाल भक्तीची पुरापशी होड. भगवद्गीतान सांगचें आसा देवी देवताले तुमी पूज केल्यारी मेगेलो तुमी कनेक्ट जाता ती जाल्यार भगवद्गीतान देवान सांगचें आसा तें अविधीपूर्वक म्हूण कनेक्ट जातात वय म्हूण. आनी देवाले ईश्वराले शिवाले मागून घेतल्यार तांगेली निश्कपट कृपा कशी तांणी मार्कांडेय ऋषी सांगिल्लें तांणी केन्ना परम सत्य हितकारक मार्गदर्शन जावका म्हूण सांगलें तेन्ना तांकां हरी भक्ती मेळ्ळी. आनी आमी मोस्ट रिसंट एग्जाम्पल पळयलें कशी राधानाथ महाराजान कशी देवाले प्रार्थना केल्लें देवाल्या आशिर्वादान तांकां अशी परिस्थिती जाल्ली की तांणी कृष्ण भक्ती हितू तांणी तांकां प्राप्त जाली आनी आमी मुखारसून तांचे पुरो आमकां ताजे निमित्त लाभ मेळ्ळेलो आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो लास्टार आमी शास्त्रांत तांगेली एक प्रार्थना 3 पंथां म्हणया आनी हें सेशन हांगा एंड करूया. तुमकां सांगचें जाल्यार तुमी रिपीट करूं येता. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि. कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. आयज सेशनांतू कसं उलयलेल्यांतू चूक जावन आसल्यारी तुम्ही क्षमापण करून दिवका. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. भारी लाईट सेशन आशिल्लें. शिवजी बद्दल कितलो सकड आमकां कळ्ळें. आता कोणाले प्रश्न असले रे, कोणाक कसले डाऊट असले रे, कोणाक कसले शेअर करचे असले रे, ताणें करूं. हरे कृष्ण प्रभुजी. धन्यवाद. प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. प्रभुजी म्हाका एक खाली डाऊट हे आशिल्लो की भस्मासुराल तुमी खंयचे सांगिल्ले पळय म्हाका, आय मीन हांव चूक उरच्या कबी फाव आसा, हे मोहिनी अवतार विष्णू अवतार घेवन ते भस्मासुरा मारिल की ते बाली रूपान तुमी सांगिल्ले खंयचे कथ आसा पळय ते खरे म्हणून खंयचे सम म्हणून म्हाका गोतना. आनी एक कितके म्हळ्यार मोहिनी एज ए इट इज एन अवतार की ते एक इल्युजन माया रूपी ती. ओके माताजी. हांव वाजिले लेखार भक्तान स्टोरीज आयकलेले, सिनियर्स आयकले लेखारी ते भस्मासूर और ताका वृकासूर म्हणटा ती तांकां ते विष्णूना बालक ब्राह्मण जावन येवन मोहित करून तांकां ते गायडन्स दिलेलें आनी तांगेल उतर आयकून भस्मासुरान ताका मारून घेतिल्लें म्हूण तें एक पॉयंट आसा. आनी मोहिनी अवतार म्हळ्यार देवालो अवतारू. इनफॅक्ट एक कडेन मोहिनी अवतार ऑल्दो रेर आसता टेम्पल्स जाल्यार आसा की मोहिनी अवतार म्हळ्यार विष्णूला अवतार म्हणून सांगिल्लो आसा. आनी तांतूय ते लीला अशी सांगिल्ली आसा की तांतूय देवाले ग्लोरीज दाखोवच्या खातीर म्हणून. ऑल्दो त्या देवान अशी करून दाखयलेलें आसा की हें अशी एक शक्ती आसा की कोणीय हांतूं देखून भायर पडचें जायना म्हणून विष्णून तें लील करून दाखयलेलें आसा. आनी फर्स्ट रिएक्शन केन्ना कळटा देवाक की मोहिनी अवतारा विशीं तें सदाशिवान इमिजिएटली रिएक्ट करचें आसा की म्हगेल देव कितलो चंद आसा आनी कशी तागेली एक शक्ती आसा की तो कशी प्रभावीत करता विष्णू म्हणून. म्हळ्यार नॉर्मली कोणी डिसअपॉइंटेड जावचें पुरो की हांव इल्युजनान पडलो मू और म्हणटात पळय एक प्रकार डिप्रेशन जावचें पुरो जाल्यार सदाशिवान तागेले ते वैष्णवानाम यथाशंभू पळय ते चरित्र दाखोवन दिवचें आसा. इमिजिएटली हॅज ही स्नॅप्स आउट म्हणटात पळय तांतूं देखून तांकां मन आगेल सिता तांगेल फर्स्ट तांगेल मनांत हेंच येता की देव म्हगेल इतलो चंद आसा तागेल कसन एक शक्ती तसल देवाला आमी पुरा आराधन करता म्हणून. म्हळ्यार तें एक व्हेरी स्पेशल रिलेशनशीप आसा सदाशिव आनी देवालें. ते टायम एंड टायम ते इंटरॅक्शन ते दाखयता आसा आनी विष्णू आनी शिवजी तांणी एक प्रकार एकल्याक यूज करता आसा ती आमकां आमगेल मनांत भक्ती आनी उत्पन्न जावचे खातीर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो हे कोण मोहिनी आणि भस्मासुरा हे डान्सान ते मात्यार ते अशी करून केलेले ते पुरा एक was it a लीला or कसं आलं म्हळ्यार it was a lila but how do you say for every lila there is an external reason and an internal reason. Correct. The external reason are sometimes the interpretation is restricted to. आता आम्ही महाभारतांत तुम्ही पळयल्यार पळय if you take Bhishma's role external lila पळयल्यार he seemed to be on the wrong side or whatever but internally we know that he is one of the biggest devotees more. So similarly you can say this is also parallel that in such stories एक external interpretation असताची ताजे की कोणी असल्यार वय देवाल मोहा देवाल भौतिक प्रकृती शक्ती आसा की कोणी मोहांत पड येता म्हणून काम लोभ मद मत्सरांत ते दाखोवच्या खातीर देव व्हड पर्सनॅलिटीज सिलेक्ट करता की कोणी हांतूं दोकून भायर पडचें जायना म्हणून. जाल्यार द इंटरनल रिजन इज तांणी इतली स्पेशल आसता ती की तांणी एक दुसऱ्याला उपयोग करतात ह्या पुरा दाखोवच्या खातीर. ओके. थँक यू सो मच प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. प्रभुजी ईश्वरानं विष पिल्लेल समुद्र मंथन आ टायमारी तांणी विष पिल्लेल निमित्त अमृत देवा मेळ्ळेलें. करेक्ट. पण तांणी स्वता अमृत पिनी अशें हांव आयकलेली ते म्हळ्यार
कसं लेक तांणी 27 म्हळ्यार अमृत पीन ते एक प्रकार ते मेगेल अंडरस्टँडिंग लेकर हांव विंगड कसं नासल्यार वे तुमकां सांगता जाल्यार म्हाका कळयलें लेकारी ते अमृता खातीर ते देवी देवतान ते समुद्र मंथन म्हूण केलेलें आसा आनी सदाशिव म्हळ्यार तांणी ऑलरेडी शाश्वत जावन आसा ती तांकां ते अमृताचे आवश्यकताची ना एक प्रकार म्हूण सांगेत आनी तांणी शाश्वत जावन त्या रुपार आसात सो तांणी वय तुमी सांगले मागीर तांणी ते अमृत घेतलें तशें कसं उल्लेख येना जाल्यार तांणी सदाशिव रुपार आसत म्हळ्यार तांणी ऑलरेडी शाश्वत जावन आसा ती ताका अमृताचे तांकां जावका म्हणून मात थँक्यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण काय लेखनातला हांव एक मेगेल डाऊट पुडतुकून सनपण हेतुकून सिलेक्ट नेम घेता काय लेखूनच अंडरस्टँड ते म्हळ्यार सांतकून आमी पुराणा जेवो अंतू जेवो वताना त्रिमूर्ती म्हळ्यार देवी महात्म्यांतू सकड यक्षगानांतू अंतू प्रभाक मागीर खेळांतू सकड वताना देवीने सृष्टी केल्या म्हणून सृष्टी स्थिती लया तांचो श्रेष्ठ स्थिती म्हळ्यार विष्णू मागीर लया म्हळ्यार ईश्वर म्हणून तशें काही म्हणटा तांकां एक जाणा इक्वल पवर्स दिला म्हणल्याक म्हण हांव येदोळताय आयकलें आतां म्हाका एक केन्नाय डाऊट येता आसा ईश्वर म्हळ्यार शिव म्हळ्यार कृष्णा लेखे ಸ್ವಲ್ಪ तूं म्हळ्यार एक स्टँडर्ड शे ताका दिलेलें आसा तशें तो केन्नाय ताणें तशें जाल्यार म्हणजे म्हाका एक डाऊट येता आसा पुडतुकून तशी डाऊट नाशिल्ली आनी ताका इक्वल सृष्टी करतालो मुख्याची मागीर रक्षण करता स्थिती पळोवन घेतालो एकाची लय करतालो एकाल्याक म्हणटा हांगा आमी एकल्याक तागेले ताका रक्षण करतालो तो पळोवन राखून बसतालो एक नमून कावलगारशे म्हणना धामाचे तशें म्हणटा तागेले एक पोजिशन एक देवाले इक्वल नेम येतो कृष्णाले इक्वल नेम आहे ईश्वर वाय सो ते म्हणतात पळय विंगड विंगड तुम्ही सांगल्या म्हणजे देवी पुराण शिव पुराण ह्या पुरा इत्यादी आसची आणि आमगे सनातन धर्म म्हळ्यार अशी काय एक्सक्लुसिव्ह नाही की हांनी मात पूज करेत तांणी मात पूज करेत विंगड विंगड नेचर जन असतात आणि यथा माम प्रपद्यंते म्हळ्यार आमगेल कसन भावन आस पळय त्या लेकार देव डायरेक्ट करता म्हणून सांगिल्लें आसा आमी पुरा एक प्रकाराचे विंगड विंगड कॉम्बिनेशनांत आसत गुणाचे तामसीक राजसीक त्या प्रकारारी आमी पळय येता की आमी एक पर्टिक्युलर टायप ऑफ वर्शिपाक अट्रॅक्ट जाता ती आकर्षित जाता ती नॅचरली सो त्या प्रकारारी पुरा जेन्ना एंट्री मेळटा म्हणून खंयचें एक रिस्ट्रिक्शन ना म्हणून सांगिल्लें आसा सो हें पुरा पुराण आसा जाल्यार लास्टार येवची खंयचें आसा आमकां वत आसा पुरा पुराण जातरी नारद मुनी वेदव्यास हें कोण पुरा पुराण बरयलें पळय तांणी सांगता ती तांगेल गुरू नारद मुनी वेदव्यास देवोची तांणी सांगता की हांव इतलें पुरा पुराण बरयलें शिव पुराण देवी पुराण जाल्यार एक मन असंतोष ना तेन्ना नारद मुनी तांकां सांगता हें भागवतम सूर जावचें टॉपिकारी नारद मुनी सांगता की तुवें एक प्रकारारी क्लियर शुद्ध रुपारी देवाल भक्ती श्रेष्ठ म्हूण ते प्रकट करणी आशिल्लें ताका ते संतोष ना म्हूण ताका ताजी नंतर लास्टार तांणी बरोवचें भागवत पुराण म्हूण त्या पुरा पशी श्रेष्ठ कशें एक प्रकार पळय मस्त कोर्ट जजमेंट दिवच्या पुरो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट हाय कोर्ट लेवल कोर्ट पुरा जेन्ना विंगड विंगड जजमेंट दिवच्या पुरो जाल्यार लास्टार खंयचे येवचें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट न्हू सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिल सिता पुरा कोर्टास ते कसन डिसिजन आस पळय सुप्रीम कोर्टा लेकारी जाता मागीर तशींच पुरा पुराणांतू मस्त कडेन एस्पेक्ट्स येता ती ते रॉंग न्ही इन इट्स वेस फॉर एक्झाम्पल देवा विश्वनाथ म्हणटा ती विश्वनाथू जाल्यार सदाशिवा केन्ना अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक म्हणत विश्वनाथ म्हळ्यार तो ह्या विश्वांत तशी तो एक नाथूची तशींच पुरा पुराणांत एक प्रकारारी प्रचार आसता ताचे एक पॉइंट्स आसता ती जाल्यार लास्टार आशिल्लें तें पुराण भागवत पुराण अमल पुराण म्हणटात हें सुप्रीम कोर्ट जजमेंटा म्हणके आनी तें पुरा भक्तां खातीर पुरा क्लियर करता म्हूण जाल्यार एज अ पर्सनल चॉयस कोणाका आमी आराधन केल्यार तांतू कसं चड उण ना अल्टिमेटली देवाल ओट्टू कनेक्ट जाता ती म्हूण देवान सांगिल्लें आसा सो इट इज नॉट रॉंग जाल्यार भागवत पुराणांत हें क्लियर मेसेज दिलेलें आसा आनी देवान सदाशिवान ते रुद्रगीता म्हणून आमकां दाखयलेलें आसा की तोच ते विष्णूलें आराधन करता म्हणून सो त्या प्रकारान ते एक प्रकार म्हणून पळय हें टॉपिक तांणी सदाशिवान हें क्लियर करून दिलेलें आसा भागवतमांत की विष्णू श्रेष्ठ म्हूण ते रुद्रगीतांत
हरे कृष्ण. धन्यवाद हरे कृष्ण. प्रभूजी. खुशी झाली सांगेल ऐकल. सुमार काळ तुका डाऊट ಸ್ವಲ್ಪ क्लिअर झालं. माझा भारी खुश झालं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त धन्यवाद. सकळ बघतात कवी मस्त धन्यवाद की आईची हे सेशन कशी करुणावतार म्हणतो मी शिवा कशी एक मनशाक नाही भूत प्रेतांक वरे तांगेला आश्रय दिता ती तांगेला आशीर्वाद दिता ती आणि इथले नाही अशुतोष म्हणता ती कसं आम्ही मागले ते दिता ती. तर प्रभूजीन म्हणल्यावर आम्ही शिवाक केन्ना वर्शिप करता ती पूज करता ती आराधन करता ती तेन्ना आमी आमगेल मनोभावाने कसं उरका. आमकां भौतिक सुख तरी आमगेल कर्मानुसार आमकां मेळटाची ताजे खातीर आमी मागच्या आवश्यकता ना. आमगेल आध्यात्मिक सुख कसले देवाक शिवजीक वैष्णवा नाम यथा शंभो म्हणटा ती वैष्णव आसा सर्वोच्च वैष्णव तांगेला आश्रय केन्ना घेता ती तांगेले आमी प्रार्थना करता ती स्पेशली ते दिवस केन्ना तांगेले दिवस उरता शिवरात्री दिवस आमी कसं मागता ती तेन्ना दिता ती सर महान पर्सनालिटी आसा. ताचे खातीर आमकां सर्वोच्च खंयचे बर आसा सगळ्या किता बर कसं आसा ते आमकां कृष्ण भक्ती तांगेले मागता बाकी कसले मागचे ना. कृष्ण भक्ती केन्ना आमकां मेळटा वट्टू तांतू आयले एवरीथिंग इज इन्क्लुडेड ना. ताचे खातीर आमी हे शिवरात्री हे भावनेन आजी कसं आयकले जाल्यार प्रभूजी आनी केन्ना तांणी रेकॉर्डिंग परत धाडून दितले अनेक पंत आयकून ते दिवस आमी ते भावनेर आमी शिवजीक प्रार्थना करया की आमकां एक आध्यात्मिक शक्ती दिव देवा आनी एक शरिरांत एक शक्ती दी ताकद दी की आमी कितले दिवस आमगेले आसा कितले आमगेले शक्ती आसा ते पुरा देवाल नाम जप करता. जशी शिवजी तांणी सांगले केन्ना रामाल नाम जप करता ती तांणी कृष्णाले दर्शन घेवचे आयले केन्ना तांणी कृष्णाले हांतू ध्यानांतू उरता ती म्हूण तशीच आता तसले हांगेले गी आमी कृष्ण भक्ती मागले री तांणी खुशेन दिता ती. तेच खातीर आमी ते भावनेन आमकां कृष्ण भक्ती जायी आमगेले भितर कृष्ण भक्ती केन्ना ते दृढ जाता तेन्ना आमी हे जिवनांत खंयचे समस्या आयले री खंयचे एक कश्ट आयले री एदरसूच आमकां शक्ती मेळटा म्हणून आमी ते भावनेन आमी शिवरात्रीच्यो शिवाले आराधन करया तांगेले स्मरण करया. हरे कृष्ण. आता आमी 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया. ताचे पयले आता राधानाथ स्वामी हांगेले ऑनलायन युट्यूबान तू तांगेले सेशन्स चलता आसा. आता हे लिंक धाडून दिले हांवें पण आयकूचे आसा डायरेक्टली इंग्लिशान आयकूं येता नाय जाल्यार कन्नडा तेलुगू 4-5 भाशेन बी चलता आसा. विंगड लिंक घालता आसा तुम्ही आयकूं येता. आमी 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगू. हे प्रोग्राम आज विराम दिना. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अनंत कोटि वैष्णव